नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे फटींगपणान घेतिल्ले परवाने लुथरा भावांक गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया आसा सुरू. गोंय पुलिशेन दिली म्हायती. हडफड्या 25 जाणांक मरण आयले उपरांत गोंयच्या भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचो घोळ हाडलो उक्ताडार. बर्च उजो लागपाच्या आरोपाविशीं पक्ष लोबो आनी परुळेकरा कडेन मागतले स्पश्टीकरण, सांगले प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान. फ्रेंडली फायट अलायन्सा वयल्यान आपाचे गोंय प्रभारीन केली काँग्रेस गोवा फॉरवर्डाचेर खर टिका. फकत आपूच भाजपाक हरोवपाक शकता, आतिशी मालेनाचो दावो. केतन भाटीकारान वैयक्तीक कारणाक लागून दिला राजीनामो. फोंड्या जिल्लो वेंचणुकेचो उमेदवार जाहीर करच्या पयलींच भाटीकाराक दिले स्पश्टीकरण, सांगता मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार. वेर्णा उद्देगीक वचणुकेंतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उज्याचे कारण अस्पश्ट. वाठारांतले बेकायदेशीर भंगार अड्डे करतलो बंद, आमदार आंतोन वाजाचो इशारो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक भाजपा 40 मोगो 3 जाल्यार अपक्ष 7 सुवातींचेर लढयतले वेंचणूक. 80% नवे उमेदवार देंवयल्यात रिंगणात, प्रदेशाध्यक्षाची म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारान. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुके उपरांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून घडला असो आरोप केल्ल्यान पक्षान ह्या संदर्भात आमदार मायकल लोबो आनी भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी दिलीप परुळेकारा कडेन स्पश्टीकरण मागला. हाचेर पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली. पार्टी कोणेच गृहीत धरचे न्हय अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यात 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुके उपरांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून घडला असो आरोप केल्लो. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक भ्रष्टाचारा शिवाय परवाने मेळ्ळ्यात हाचेर कोण विस्वास दवरचो ना. जबाबदार कोण हे मुखार येवपाकूच जाय, ना जाल्यार आपूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक कार्यालया भायर आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिल्ली. त्या उपरांत एका नॅशनल टीव्ही चॅनलांतल्या मुलाखतीत भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी दिलीप परुळेकारान हे सगळे भ्रष्टाचार आसा आनी फकत हफ्ते आनी नाटकां चलिल्ल्याचोय आरोप केल्लो. त्या उपरांत राज्यांत बऱ्योच आरत्यो परत्यो प्रतिक्रियाय मुखार आयल्यो. हाजेर आता भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष एक्शन मोडान येयला. पक्षान बर्च उजो लागपाच्या आरोपाविशीं आमदार लोबो आनी परुळेकार हांचे कडेन स्पश्टीकरण मागला. तशेंच पार्टीक कोणे गृहीत धरचे न्हू, आमी संघटना चलयतात संस्थांनी अशी जाप दिल्या. गोविंद गावडेच्या आरोपा वयल्यान भाजपान ताची सत्ता काडून घेतिल्ली. आता दिलीप आनी लोबोय ह्याच वाटेर आसा वय. ह्या आरोपाचेर लोबोक आनी दिलीपाक आता पार्टींतल्यान हात धुवन बसचे पडटले. ह्या उपरांत आता कोण कितलो उदकांत सुको आनी कोणाची कितली काश्टी भिजल्या हे पळय सारखे आसा. स्पष्टीकरण मागलं म्हणून एक्शन जातले ज्यांना स्पष्टीकरण मेळटले आणि ताजेर मागीर पार्टी योग्य तो निर्णय घेतली. बाबू स्पष्टीकरण मागला, योग्य तो निर्णय. बाबू आजगांवकर पक्षांक आसा तुमच्या? तुका सांगले न्ही, योग्य ते पार्टी कितें ग्रांटेड कोणें धरपाची ना. पार्टीचे काही वरिष्ठ कोण जर बसल्यात तेय आसतले की आमी आसतले. आमी संघटन चलयतात, आमी संस्थाना चलयनात. म्हणून जेन्ना पार्टीचो एक निर्णय जालो तो निर्णय जालो. तशें म्हणना तोडसे हांगा बाबू आजगांवकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सांगले हांवें सगळे गजाली हांव हांगा तुमचे कडेन उलोवंक शकत ना. म्हाका मर्यादेचे हातून भितर रावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या म्हालात जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाची इच्छा केतन भाटीकारान उक्तायली. त्याच वेळार ताका स्पश्ट सांगिल्लें की भाजपा वांगडा आमची युती सुरू आसा. देखून युतीन घेतिल्ल्या निर्णयाक आमी तेंको दिवंक जाय. तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हाचो पूत उमेदवारी खातीर पात्र आशिल्लो, पूण भाटीकाराचे वैयक्तीक निर्णय वेगळे आशिल्ले. ताका लागून ताणें राजीनामो दिला आसूंये, मात भाटीकाराचो राजीनामो अजून पक्षान स्वीकार करूंक ना अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. तुमकां जी युतीच्या हातून सीट मेळ्ळ्या ते फक्त 3 आसा, म्हणजे टोटल पर्सेंटेज पळयली जाल्यार 1.5%. तर तुमकां हे कमीशें दिसना? ना,
आम्ही दोनूय आमदाराक आमचे सांगितले तुमकां जाय ते सीट तुम्ही चूज करा म्हणून. त्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या जाय ते सीट त्यांनी चूज केले. दीपक फोंड्या अशें कितें जालें की MGPचो लिडर तुमचो केतन भाटीकर ताका रिजायन दिवचो पडलो? तो पहिल्याच दीस जेन्ना रवी बाब आमचे निवड हे झाले त्या वेळार त्यानेच म्हणले आपण उभो रावतलो आणि आमचो जेन्ना BJP बरोबर टायप आसा तेन्ना आमी ताका सांगितले की बाबा ह्या आमी युतीचोच उमेदवार तुमकां दवरचो लागतलो आणि रवीचो जो चलो आसा ताका आमी ह्या फावटी आमी तिकीट दिवपाक जाय निवडून हाडपाक. पूण त्याचे पर्सनल डिसिजन काही वेगळी आशिल्ली आणि तेन्नाच्यान तो सांगतालो आपण उबो रावतलो म्हणून. आणि आज तो जिल्हा पंचायतीक स्वतंत्र गेला त्या खातीर ताका राजिनामो दिवचो लागला. सो ताका फुडली इलेक्शनां परत घेतले तुमी? फुडल्या काय थंय आयचे आमी उलयता. आजची परिस्थिती हांव उलयलो. परत मार्चात जेन्ना आमदार पोट निवडणूक जातली तेन्ना हो विशय फुडें वतलो तेन्ना आमी उलयतलो. पार्टीने ऍक्सेप्ट केलं त्याचे आता फाल्यां परत सेंट्रल कमिटी मिटिंगेक ते एक्सेप्ट जातले. म्हणजे तुम्ही त्याला टाइम दिला विड्रॉल बीन करपाक? ना कांयच दिवना ते एक्सेप्ट करतले आमी. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाच्या फ्रेंडली फायट अलायन्साचेर आपाची गोंय प्रभारी आतिशी मालेनान खर टिका केली. ही फ्रेंडली फायट तांच्यांनी गांभीर्यान घेवंक ना. एकठांय बसून आपली सिटां थारोवपाक शकना जाल्यार ती भाजपाक कशी हारोवंक शकता असो प्रस्न आतिशीन केला. तशेंच फकत आप पक्षूच भाजपाक हारोवपाक शकता असो दावो आतिशी मालेनान केलो. In the last 10 days or 15 days, the people of Goa have seen that all those who kept talking about alliance, if they can't even sit on one table, decide how many seats they are going to contest, till the last day they are just making statements. They are having friendly fights. If people can't even sit together and decide how they are going to contest elections, are they going to be a credible alternative? Are they going to be able to run a government in the interests of the people? They are fighting so much now. I mean, they are fighting so much every day. I mean, I've been following the news every day. Today we will decide. Today evening we will decide. Tomorrow morning. Every day the people of Goa would open the newspaper and think, yeah, aaj something will happen, but nothing did. If these parties were interested in the issues of the people of Goa, if they were interested in providing credible governance, then they would have done it. But they were just fighting about seats. Is that what we want? What we want is to defeat BJP. What we want to defeat this corruption, defeat this Gunda Raj. And I don't think that this so-called friendly fight alliance really has the ability to do it. I think the people of Goa have to come together. And if the people of Goa come together, then we can definitely throw the BJP out. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्याक उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो पालपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. फाटले 6 दिसां भितरली ही तिसरी घडणूक. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत आमदारूय घडणूक थळार पावलो. वाठारांत कार्यरत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड बंद उडयतले असो इशारो आमदार आंतोन वाज हांणी दिला. राज्यात उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पयलीं हडफडे नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ताचे उपरांत कला अकादमीच्या वाठारांत सेरेंडिपिटी फेस्टिवला खातीर उबारिल्ल्या सजावटीच्या सामानाक उजो लागिल्लो. आनी आतां शुक्रारा वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका खाजगी स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. फाटले 6 दिसां भितरली ही तिसरी घडणूक. ह्या उज्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागपाचे नेमके कारण अजून कळूंक ना. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळावो आमदार आंतोन वाज घडणूक थळार पावलो. तशेंच वाठारांत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड बंद करतलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. आमी तयारी चालू आसा आनी आमकां हांगासर सगळे आमचे PIM बाकीचे आमचे फायर ब्रिगेडचे सगळे हांगासर येयलेले आसा आनी आमी पळयता हांगा भरपूर व्हडलो उजो आनी स्क्रॅप यार्ड हें भरपूर व्हडलें आसा आनी पळय आजून कंट्रोल जायना. आनी आतां हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ते प्रमाणे आमकां ताका ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाक डेमोलिशन ऑर्डर काडली. पूण ही ऑर्डर म्हाका दिसता कितें PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें येवंक ना म्हणून डेमोलिशन फॉर्ड जाल्ली आसा आनी ताका लागून हें आतां पेंडींग आहा.
हांव म्हणटा हे इतले व्हडले स्क्रॅप यार्ड हांगा कशें चलता. आतां हांव पळयतालो हांगासर बेगीन हांगा कोंबयो काडटा कोण बोकड्यो बी आहा. हांगा बोकड्योय पोसले कोंबयोय पोसले. हांगा कितें कांय चलना पळय. आख्खे एक जंगल करून उडयला पळय हांगा. हांव समजता हे ऑथॉरिटीन जातातले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. आनी पीआययूय सांगला बाकी डिपार्टमेंट येयले तेकाय सांगला हाचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. कितें हें डेमोलिश कित्याक डिले जाला हेंवूय हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे परत जेन्ना डेमोलिशन येता हें डेमोलिशन जावपाक जाय. गव्हर्मेंटान जातातले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आनी हांवूय पळयतलो एक्शन घेवपाक हें एक्शन जावपाकूच जाय. आनी हो म्हजो वड. सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलताले तेचेर आमी जायते बसबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हें केल्लें. डेमोलिश काडले तो कांय 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून ते डेमोलिश उरले. सो हे स्क्रॅपाक लागून जायतीं शेतकारां आमची फुड्यान येतालीं. कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांय जायना पीक ना. सगळीं हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले. रोवन कांयच फायदो नासलो. सो तेका लागून ते शेताक हेका लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण तें जालें ना. सो आमी मागता हें बेगीन जावचें आनी आमच्या लोकांक सगळीं शेतां रोवपाक मेळटलीं. हिंगा आतां 4-5 जाणां हें करतात धंदो करतात. तो ते आपले धंदो करतात ते केन्ना बोकड्यो पोसता कोंबयो पोसता. तशें करपाक जायना पूण ते इलिगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वेळेर दादागिरी करता. क्या क्या था कैसे आग लगा. वो रिजाल नाम करके वो आग लगाया है. वो आग लगाया है. हाँ, आग लगाया है. क्यों लगाया. दुश्मनी से हम लोग को झगड़ा चल रहा था. क्या खाली करने के लिए नोटिस आया था. तो हम लोग नोटिस का जवाब दिए पुलिस वाले को और कलेक्टर को भी दिया. और उसके बाद में वो नहीं पाया तो इधर लगा दिया. केस भी चल रहा अभी हम लोग का कोर्ट में केस. आप देखा उनको लगाते हुए. हाँ, लगाते हुए सब लोग देखे. हम नहीं देखा, हम लोग देखे. वो इधर आप झगड़ा कर रहा था आपसे. झगड़ा शुरू से झगड़ा कर रहा है. वो अपना माल यहाँ से उठा के लेके गए. सब यहाँ पे उसका माल पड़ा था. आपका पार्टनर तो क्या था वो. नहीं हमारा कोई नहीं था. सब लोग इधर रहते थे. लेकिन वो क्यों झगड़ा किया आपको ये गिर रहा था. वो जगह के सोचता कि बोलता हमारा है. ये तो जगह आपका है. नहीं, हमारा भी नहीं उसका भी नहीं. कोमिजात का जगह है. कोमिंदात का जगह है. तो आपके पास परमिशन है चलाने के लिए. नहीं, परमिशन नहीं. गोमंतक टीव्ही खातीर केळशेच्यान किरण बोरकार. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत भाजपा 40 मगो 3 आणि अपक्ष 7 उमेदवार मिळून 50 सिटांचेर वेंचणूक लढयतले अशी माहिती भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. अंदूच्या वर्सा 80% नवे उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आमी सगळ्या मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केल्या. डबल इंजिनाची उदरगत पळयल्ल्यान सगळ्या सुवातींचेर आमी भोवमतान जिखतले असो विश्वास दामू नायकान ह्या वेळार उक्तायलो. भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो हांची युती आणि ह्या युतीद्वारा आशिल्ले आमचे सगळे 43 कॅन्डिडेट आणि अधिक 7 जण जे आसात तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात तांकां आमी पाठिंबो दिवप अशें मेळून ह्या 50 जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो मिळून हे निवडणूक लढयतात. येता त्या 20 तारखेक ह्या निवडणूक जातली. 18 तारखेक 5 जेन्ना प्रचार सोंपतलो आणि 19 तारीख जाले नंतर 20 तारखेक हो निवडणूक जाले नंतर 22 तारखेक ताजो रिजल्ट. आमी सगळे पक्षान दोन्ही मिळून उलोवणी करून मोगोचे 3 आणि आमचे 40 असे 43 जाणांची सगळी उमेदवारी आणि तांचे हे जे आसात नाम सकट फोटो सकट सगळ्यांक आमकां पयलीं खबर आसात पण अधिकृत रित्या आमी सांगपा जाय म्हणून ते तेंचे पॅम्पलेट आमी तुमकां सर्क्युलेट करतले. नवे चेहरे दिले. प्रत्येकाचो अनुभव तांची प्रशासनातली काम करपाची क्षमता त्याच बरोबर तांचे म्हणजे उर्जावान असे सगळे जे चेहरे आसात आणि तांच्यांनी प्रचाराची आतापर्यंत एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आणि पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिंबॉल आणि आपापल्याचो प्रत्येकाचो वैयक्तीक जाहीरनामो पर्यंत पावोवप आणि पक्षाचे बाकीची कामां पावोवपाचे सगळ्यांनी सुरू केला. ताका प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आमी आमचो प्रवास चालू आसा. त्याच बरोबर आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी त्याच बरोबर खासदार. गोंयांत कांय दिसा सावन कुडकुड्याची थंडी पडटा. गांवगिऱ्या वाठारांनी हे शीत चड जाणवता. शुक्रारा पणजेत उण्यांत उणें तापमान 17.5 अंश सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें तापमान 18.6 अंश सेल्सियसाची नोंद जाल्या.
राज्यात शिंयाचे दीस सुरू आसात. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांतल्या कांय वाठारांत कुडकुड्याची थंडी पडटा. खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी थंडी चड जाणवता. फुडले 6 दीस किमान तापमान 19 ते 20 अंश सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांत दाट धुक्याचे ल्हार पातळिल्ले दिश्टी पडटा. सकाळी फुडें कुडकुड्याची थंडी पडटा, मात दनपारां बरेंच वत पडटा. शुक्रारा पणजी आनी मुरगांवात 33.8 अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस राज्यांतले कमाल तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा, असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साश्टी मालाड 9 मतदारसंघातल्यान वट्ट 42 उमेदवार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढयतले. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड युती, आप आनी आरजीन एकला चलोची भूमिका स्विकारल्या. ते भायर 18 अपक्ष उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात देवल्यात. हाका लागून साश्टीत आतां रोमांचक सर्त जावपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. साश्टी मालाड 9 मतदारसंघातल्यान वट्ट 42 उमेदवार जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढयतले. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड युती जाल्यार आप आनी आरजीन एकला चलोची भूमिका स्विकारल्या. 9 मतदारसंघातल्या 3 मतदारसंघात भाजपान आपले उमेदवार उबे केल्यात. काँग्रेसीन 8 जाग्याचेर उमेदवार रिंगणात देविल्यात, जाल्यार काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड 1 जागा लढयतलो. आप 8 मतदारसंघात वेंचणूक लढयतले जाल्यार आरजीबी 4 जाग्यां खातीर वेंचणूक लढयतले. ते भायर 18 अपक्ष उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात देवल्या. हाका लागून साश्टीत आतां रोमांचक सर्त जावपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. साश्टी मालात मतां फुटून ताचो फायदो नेमको कोणाक जातलो तें पळोवचें पडटलें. गोंयच्या राजकारणाक सालसेत तालुक्याक खूब म्हत्व आसा. गोंयच्या राजकीय पटलाचेर सालसेत हो सगळ्यांत मोठो तालुको, कारण हातूंत भितर 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी, एसेंब्लीच्यो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी येतात, जाल्यार जिल्ला पंचायतीच्यो 9 सिटां ह्या मतदारसंघात आसात. सो हांगा खूब म्हत्व आसा. 9 म्हणजे एकंदरीत ताका 3 आनीक जर 4 जर सिटां खंयची मेळ्ळी जाल्यार ती पार्टी थंय दक्षिण गोंयाक फॉर्म आपले जिल्ला पंचायत आसा ते फॉर्म करपाक शकता. हे खेपेक जिल्ला पंचायतीचें वारें मोठ्या नेटान सालसेतीक व्हांवपाक लागला. हांगा एकूण वट्ट 42 उमेदवार जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनाच्या रिंगणात देविल्ले आसात. पार्टी वायज जर आमी तुमकां स्ट्रक्चर सांगलें जाल्यार काँग्रेस आनी एलायन्स म्हणजे काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेसीचे 8 मतदारसंघाक उमेदवार उबे केल्ले आसात, जाल्यार गोवा फॉरवर्ड 1 हाजेर निवडणूक लडटा. त्याच बरोबर आपाचें जर पळयलें जाल्यार आपान 8 जाग्याचेर आपले उमेदवार केल्ले आसात. अजापाची गोश्ट म्हणजे दवर्ले सारको मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघाक गेल्ल्या बाय इलेक्शनाक आपाचो लिडर आनी कॅन्डिडेट स्वता कंटेस्ट करतालो सिद्धेश भगत, तो कांय मताच्या फरकान पडिल्लो. पूण ह्या मतदारसंघाक आज आपाक उमेदवार मेळनासून तांणी ते मतदारसंघ सोडिल्लो आसा. बीजेपीन सालसेती भितर तांचो तितलो प्रभाव ना, तरी आसतना तांणी 3 सिटां जी आसात ती कंटेस्ट केल्ली, म्हणजे दवर्ले, नावेली आनी गिरदोली ही 3 सिटांत तांणी उमेदवार घाल्ले आसात. आरजीपीन आपले 4 जाग्याचेर उमेदवार घाल्ले आसात आनी 18 उमेदवार जे आसात ते इंडिपेंडंट आसात. एनसीपीन हातूंत ह्या 18तले 3 जाणांक आपले उमेदवार म्हणून सांगिल्ले आसात, पूण तांकां तांचे सिम्बॉल मेळना आनी ते एज अ इंडिपेंडंट म्हण ह्या हातूंत कंटेस्ट करतात. खुबश्या जाग्यांचेर अतितटीची लढत आसा आनी कांय लिडराची प्रतिश्ठा जी आसा ही पणाक लागिल्ली आसा. सो आतां लोक कोणाचे गळ्यान चड पारडे घालतले, चड मतां घालतले हें पळोवपाचें आसा, कारण दक्षिण गोंयच्या जिल्ला पंचायतीची जी जिल्ला पंचायत स्थापन करपाची चावी आसा ती सालसेत मतदारसंघाक आसा. अशें तुमी हाजे फुडें आमी तुमकां अशी अपडेट घेवन येत रावतले, त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक जिखपा खातीर भाजपान 2012 ह्या वर्साच्यान 2 टॅक्निक्स वापरल्यात. एक म्हळ्यार नोकऱ्यो दिवप आनी दुसऱ्यो बेकायदेशीर आसा ते कायदेशीर करप. हे 2 गोश्टींचेर तांच्यांनी आपलो जाहीरनामो तयार केला आनी कार्यकर्ते तांचे मार्केटिंग करता असो आरोप विजयान केला. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक फकत 9 दीस उरल्यात. वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या पक्षांचो नेटान प्रचार चालू आसा. पक्षांनी आपापले जाहीरनामे लेगीत प्रसारीत केल्यात. वेंचणूक जिखपा खातीर भाजपान 2012च्यान 2 टॅक्निक्स वापरल्यात. एक म्हळ्यार नोकऱ्यो दिवप आनी दुसरे बेकायदेशीर आसा ते कायदेशीर करप. ह्या 2 गोश्टींचेर तांच्यांनी आपलो जाहीरनामो तयार केला आनी कार्यकर्ते तांचे मार्केटिंग करता असो आरोप विजयान केला. तशेंच पैशांचो पावर वापरून भाजपा विरोधकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता असो आरोप विजयान केला. नोकऱ्यो म्हणटा त्यो खंयचेंय इलेक्शन आयलें जाल्यार बीजेपी कडेन स्टँडर्ड प्रोसिजर आहा 2च. एक नोकऱ्यो म्हणून हाडप, 50 नोकऱ्यो काडप, 50,000 एप्लिकेशनां घेवप आनी उरिल्ले एकूण 50,900
950 लोकांक कॅट करप आनी 50 नोकऱ्यो त्यो दिता त्यो विकप, हें एक जालें. दुसरे सायडीन इल्लिगल जें कितें आहा तें आमी लिगलायज करतले म्हणून हें सोडून 2012च्या इलेक्शन खंयचेंय इलेक्शन आयलें जाल्यार BJP कडेन एकूच आहा म्हणटा हो तांचो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर. वेळ आयिल्लो आहा. BJP आपले सगळे पयशे आपले वर्कर ऑपोजिशनाक फोडपा खातीर युटिलायज करता. तातले तातूंत नवे पक्ष केजरीवाल हे इंट्रस्ट घेतात. सो जिल्हा परिशदेक एक्च्युअली पावरूच ना. इतले व्हडले लिडर गोंयचे जिल्हा परिशदेक इंट्रस्ट कित्याक घेता काय तांचेय बी इंटेन्शन डिवायड करपाचें आसा काय हो प्रश्न आहा. एक इशू असो आहा की आमी म्हळ्यार काँग्रेस आनी आमी जे कितें फॉर्म केला आनी सरकार जर आमचो जालो जाल्यार आमचें क्लियर आहा की RDAची जी फंक्शनां आहा RDA म्हणटा ते डिसबँड करून RDAचे कडचे आमचे पयशे उरप जाता ते आमी जिल्ला कडेन दिवन पडटले. हे आमी दीस इज वॉट वी प्रॉमीस टू द जिल्लास. सो आमी BJP भशेन एक घर बांदून तुमकां दिता जिल्ला हाऊस, हे जिल्ला हाऊसाचेर कमिशन कोण तरी खातलो तें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय महाराष्ट्रात ओमकार हत्तीचो विशय बरोच गाजता. गोंयांत धुमाकूळ घालून बुधवारा सांजवेळार दोडामार्ग कळणे गांवांत पावून रातच्या वेळार ओमकार हत्तीन घराक कुशीकूच बांदून घाल्ल्या बैलाचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत बैलाक मरण आयलें जाल्यार त्याच सुवातेर बांदून घाल्ल्या एक गायक आनी बैलाक रानखात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी साल्वार केलो. ओमकार मनशांक कांयच करिना पूण हेर जनावरां आनी गाडयांच्या बाबतींत असो कसो असो प्रस्न आतां लोकांक सतायता. महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालून 63 दिसांनी ओमकार हत्ती गोंयांत पाविल्लो. येताच ताणें पेडणेच्या कांय वाठारांनी शेती बागायतीची नाशाडी केल्ली, तशेंच गाडयांचेय लुकसाण केल्ले. आता फोंडये वाठारांतल्यान मायनिंग मार्गांतल्यान ओमकार दोडा मार्ग कळणे पाविल्लो. बिरेस्तारा राती ताणें बरेच धुमशाणां घातली. शेतकार शाहीर इस्माईल खान हांच्या शेतात बांदून दवरिल्ल्या पोशिल्ल्या जनावरांकडेन ओमकार पावलो. ताणें अचकीत त्या पोशिल्ल्या जनावरांचेर हल्लो केलो. या हल्ल्या वेळार रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी 2 बांदिल्ल्या गोरवांक सोडोवन साल्वार केले. मात थंय बांदिल्ल्या 3ऱ्या बैलाचो जीव ओमकार हत्याक लागून गेलो. उपरांत ओमकार हाजेरच थांबलो ना. हल्ल्या उपरांत हत्यान ह्या वाठारांतले केळी बागायतीचे व्हड लुकसाण केले. हे विशींची म्हायती मेळटाच रान अधिकारी घडणूक सुवातेर वचून पंचनामो केलो. सावंतवाडी म्हालात कांय दिसा आदीं अशेच एके म्हशीचो बळी गेल्लो. ताच्या हल्ल्यांत गोरवांक मरण येवपी ही दुसरी घडणूक. हाका लागून कळणे आनी आशीकुशीच्या भागात शेतकाऱ्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. हे घडणुकेची अजून मेरेन चवकशी सुरू आसा. लुथरा भावांक थायलंडाक अटक केल्या, तशेंच तांकां गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया चालू आसा. तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटिंगपणान परवाने घेतिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. देखून तांकां परवाने दिल्ले अधिकारी त्रासांत पडल्यात. हडफडे नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. हे घडणुके उपरांत बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा थायलंडाक पळून गेल्ले. उपरांत तांच्यांनी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मात दिल्ली न्यायालयान तांचो ट्रान्झीट अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारिल्ल्यान थंय त्या दोगांकूय अटक जाली. सध्या त्या दोगांकूय गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया सुरू आसा. तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटिंगपणान परवाने घेतिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. देखून आतां परवाने दिल्ले अधिकारी सामकेच त्रासांत पडल्यात. तशेंच हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकार आनी पंचायतीचे सचिव रघुवीर बागकार हांणी दाखल केल्ल्या अटकपूर्व जामिनाचेर म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान नोटीस जारी केल्या. ह्या अर्जाचेर जाप दिवपा खातीर पुलिशेन वेळ मागला. तशेंच ह्या जामीन अर्जाचेर 16 डिसेंबराक सुनावणी जातली. ह्या प्रकरणात अटक केल्लो दुबावीत भरत कोहलीची पुलीस कस्टडी आनीक 6 दिसांनी वाडयल्या. ह्या घडणुके संबंदीत आशिल्ल्या 50 परस चड व्यक्तींचो जबाब नोंद केला, अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.